दीप्तीज टेस्टी टेल्सान तुमचे स्वागत आसा। तर आयज आमी करया फणसाच्या गऱ्याची भाजी। हे हांवें फणसाचे गरे घेतलेले आसा, तेची सारखाणा काढून धुवन तेचे अशे बारीक कुडके करून घेतलेले आसात। आणि ह्यो घोटयो, ह्यो फणसाच्यो बियो, गऱ्याच्यो बियो त्यो बऱ्यो धाडावन तेची साल्ला काढून धुवन घेतलेली आसात। आमी हेका घोटयो म्हणटात। तुमच्या वाटेन हांगा कितें म्हणटात तें म्हाका सांगा कमेंट करून। हे आता हांवें गॅसार आयदन दवरलेलें आसा, भितर 2 चमचे तेल घालून घेतलेलें आसा। आता तेल तापलां, भितर सासवां घालया। मागीर हिंग घालया, पाव चमचो हिंग घातला आणि 3 मिरसांगो ह्यो चिरून घातल्या, बारीक चिरून। आता भितर कांदो घालया। आणि कांदो बरो फ्राय करून घेऊया। कांदो बरो तळसून जालो, आता भितर घोटयो घालता। आणि भितर गरे घालता। आणि भितर अर्धो पेलो उदक घालया। तुम्ही फक्त फणसाच्या गऱ्याची भाजी करतली जाल्यार उदक घालपाची गरज ना, पण आमी हितून घोटयो घेतल्या न्ही, त्यो शिजपाक जाय तेका लागून उदक घातला। आता भितर चवी पुरते मीठ घालता। आणि धापून दवरया आणि 10 मिनिटां खातीर शिजपाक दवरया। 10 मिनिटां जाल्लेली आसा, भाजी शिजली जाल्यार पळोवया। घोटयो शिजलेल्यो आसा। आता भितर सोय घालया आणि परत 1-2 मिनिटां धापून दवरया सोयेक उब येवपाक। तरी आमची ही भाजी जाल्लेली आसा। सर्व करिया। अशी फणसाची भाजी पेजे बरोबर ना जाल्यार सकाळी चाये बरोबर खावपाक खूप टेस्टी लागता। तुम्ही मुद्दाम ट्राय करून पळयात आणि रेसिपी आवडली जाल्यार लाईक, शेअर आणि माझ्या चॅनलाक सबस्क्राइब करपाक विसरू नकात। परत मेळया एक नवीन रेसिपी घेऊन, तो मेरेन देव बरें करूं।